तरी असताना कालच्या दिसा लास्ट टाइम तेणी माझ्या मनान एक पॉइंट घातलेलो आणि म्हाका हिंगा तोखणाय करून दिसता. लास्ट फंक्शनाक थोडी कामां तेणी हातीन घेतली, प्रत्येक आपापले वाठारांनी, आणि कॉस्ट ऑफ डुईंग दॅट वर्क आणि डुईंग इट फास्ट, म्हणजे टाइमली डिलिव्हरी आमचे हांगा सगळे ऑफिसर आसा तेही मानून घेतले. एट लो कॉस्ट तेणी कितेंय काम हातीन घेतला, तेणी कंप्लीट करून दिला. तेका बरे सगळ्यांची तोखणाय करपाक जाय आणि वयल्यान तेंचे काम वाडोवपाक जाय आणि फंड्सूय वाडोवपाक जाय. आणि हे भाशेन म्हाका दिसता तेणी सगळ्यांनी काम करीत रावल्यार गोंय जे आमी म्हणटा सुंदर उरपाक जाय. गोंय जे आमी म्हणटा आमचे भांगराचे गोंय सगळे बिगडटा ते सारखे उरतले असले बऱ्यांतले बरे काम जाल्यार. ही लिटल मोर पॉवर शुड बी शेअर्ड. फंड्स देर हॅज टू बी इन्क्रीज इन फंड्स. हांव इतलें सांगपाक सोदता, हांव तेका डेडलायन दिवपाक सोदना आनी टायमलायन आनी टायम लॅग दिना. as soon as possible as we are in a position, कित्याक आमकांय जाय मायनिंग स्टार्ट जाल्लें जाता तितले बेगीन. फुल प्रयत्न चालू आसा केंद्र सरकाराची, लोकल सरकाराची, जाता तितले बेगीन चालू करपाक. and when the चालू जाल्यार when money accrues, more money comes, आमी जरूर तुमकां एडिशनल फंड्स दितले. आणि तेच बरोबर आमी फक्त मायनिंग स्टार्ट जातले आनी आमी जोरान आनी काम करतले जावना. आमी केंद्राकडे वेगळे वेगळे स्किम्यो करून आमी मुखार मांडावळ तेजी केल्ली आसा. चड पयशे येवपा जाय टू इम्प्रूव पीपल स्टँडर्ड, लिव्हिंग स्टँडर्ड, लोकांचे कितें तरी बरेपण करपाक, गांवांत कितें तरी सुदार हाडपाक. आनी हुंयचोय गांव, हुंयचोय देश, हुंयचोय समाज वयर सरपाक शकना जे फुड्यान ग्रासरूट लेवलार सगळे पावंड्यार जे आमी म्हणटा ब्युटिफूल विलेजीस इन गोवा, जे पर्यंत थिंगा सुदार जायना कशें आमी म्हणटले सगळे सुदारला म्हणून. ही जबाबदारी तुमची आसता आनी हांवें ऑलरेडी तुमची तोखणाय केला. खऱ्यांनी म्हाका रिपोर्ट येता तशे पयले फंड्स आमचे युटिलायज जायनासले. GIA फंड्स आमचे तशेच उरताले, आमचे 14 फायनान्स कमिशनाचे फंड तशे उरताले. आता माझे डायरेक्टर म्हाका सांगता आनी माझे अकाउंट्स ऑफिसर म्हाका सांगता, सर फंड्स आर ओवर. म्हाका आता लिस्ट करून दिता, ही तू चूज कर. अशें म्हाका आनी कितें ते चूज करपाक आनी मागीर थोड्या दिलना म्हणपाक ना चूज करचे पडटले की फंड्स कमी जाला आता. सो ही परिस्थिती येयला. I love you all. I have green grass, tall trees, beautiful flowers, the rushing water, the chirping